100 कोटी परस चड रुपयांची बेतोल जेटी कोसळ्याचेर सरकाराक जाग येवपाक जाय। 35 वर्सां परस चड तेंप जालो नुस्तेकार साळ न्हंयच्या तोंडार ट्रेनिंग वॉलाची वाट पळयतात। जाल्यार दुसरे वटेन ज्या प्रकल्पाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केले तो आतां कोसळ्ळा अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता। नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करात, लोकांचे पयशे फुकट घालोव नाकात आनी प्रलंबीत आशिल्ले ट्रेनिंग वॉलाक प्राधान्य दियात अशें क्रूज सिल्वान मागलां। आयकात। रिपोर्ट ऐकल ते 100 crores एस्टिमेट तेजो आतां थिंगा ती फ्लोटींग जेट्टी बांदलेली 100 crores कित्याक लागून फकत तांकां एक्सेस इजी जावपाक रस्त्यान येवपाक पड म्हूण ते थिंग शॉर्टकट येवपाक 100 crores ते म्हणले। थिंगा तेमी एनवायरमेंट क्लियरन्स केल्लें डावटा, टॅक्निकल कितें तेमी एप्रुवल सोडून घेयलें वो ते सेंट्रला प्रोजेक्ट तांकां जाय तशें केलां। एक पासून म्हाका दिसना तांकां क्लियरन्स आहा म्हूण, लायसन्स आहाय म्हूण, तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय खरें आहाय काय थिंगा कोण ते डिजायन कोतात तें सगळें थिंग कंडिशन चोयलें। कित्याक आमी जाणें आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाणें ट्रॉलर झोन तो सामको डेंजर एरिया आहा। थिंगा तुमी जाणा आसतलें कितले वेव्स येताय, कितलो प्रेशर आसता थिंगा, सामको थिंगा तुफान जाता, कितले थिंगा ट्रॉलर्स पासून भितर बुडलो आहाय। आनी आमी सदां डिमांड करताले कितें तांकां सेफ्टी दियाय म्हूण, पण ट्रॉलर्स ओनरां ट्रॉलर ते काम भितर वर्कर्स काम करता तांकां सेफ्टी दिवपाक, पूण तांकां सेफ्टी दिनासतना हे ONGC तांकां VVIP कोण येताय तांकां फ्री एक्सेस 100 crores ते म्हूण तांकां दिताय। सो आमी डिमांड केलो तो ते लोकां पासो ते कोन्हे हेजी आतां कोलॅप्स जाता तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय। तांकां लायसन्स आहाय काय न्हय। आतां 2021 कितें NGTन ऑर्डर दिली ते ट्रेनिंग वॉलाचें तुमी बांदाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयाय म्हूण, पूण आयज पासून कांयच फायल मूव जालो ना। पूण हेंचे रोखडे 5 दिसां भितर जाता, एनर्जी वीक जालो काय फाटाफाट तेंगे सगळे फायल पास जाले आनी ते तेंचे पासत तें काम केलें। सो लोकां पासत कांयच ना थिंगा। जरी तर हे आमचे आतां गव्हर्मेंटाक पळोवंक बरें थिंग कितली प्रेशर आहा तो, कितलो थिंगा डेंजरस एरिया ती, कित्याक थिंग कोणाच्यान कंट्रोल करपाक जायना। आनी आमच्या आतां ऑगस्टान ट्रॉलर्स ओनर्स ट्रॉलर आमगे भायर सरले लेबर्स येतले, एक ट्रॉलर म्हाका 20-30 जावन तरी तेजे वर्कर्स आसताय, तेंगे लायफ डेंजरान घान तें तूं जाणा आसता तें मावताक सामकें नॅरो तें भितर भितर वचपाक जायना थिंगा, आनी वयता आसतना जाय रिस्क घेवन ते वयताय। सो हेंचे पयलीं चिंतपाक जाय आसलें हे 100 crores थिंग म्हणो परस म्हाका दिसता हेच तेन्ना आमचो एस्टिमेट ओन्ली 20 crores कितें आहलो ट्रेनिंग अजून बांदलो ना, अजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक मुखार वचना। आतां एसएम लास्ट 4.5 years इतले एसएम हांव जावन बनाली MLA आमचो वेन्झी जावन दोगांयनी आमी कंटिन्युअस गेलो आहा ट्रेनिंग वॉल बांदाय म्हूण, पूण म्हाका दिसता कित्याक तेंचो प्लॅन आनी डिफरंट आहा, आमच्या फिशरमॅनाक हेल्प करपाक कांयच ना। सो आमकां तें सांगोय सो तेन्ना म्हाका तेंची मोती आहा की ट्रेनिंग वॉल बांदिशन हे फिशींग एक्टिविटी बंद पडल्या पडो, पूण आमगे ONGC उरल्या पुरो, ONGC कोण VVIP येताय तांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्या पुरो लोकांक दाखोवपाक, आनी इतले पयशे वेस्ट कोताय ते वेस्ट जावन दी ते तेंगे कांय वचना, गव्हर्मेंटाले आमले वयता ते पर्सनल कांय वचना ते। सो कितें पयशे मोडटाय तेच फायदो जावपाक जाय। फायदो म्हणजे आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा थिंगा फायदो जावपाक जाय। ही जेटी फ्लोटींग जेटी आयज ती कोलॅप्स जाल्या, तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय, तेजी क्लियरन्स सोगळी मेळ्ळें, सोगळी लायसन्स आहाय, सगळें ती वेदर कंडिशन कितें आहा तें कन्सिडर केल्ली। आतां कितले वरस जालो ना काम केलें जाल्यार, फाटीं त्या एनर्जी वीक जाल्लो आतांच ती मोडली जाल्यार ते केलें कितें इतले पयशे म्हणून।